आम्ही लोकांक भायर काडपाची सगळी प्रक्रिया लायल्या. आता लोकांचेर आहा ते भायर सरपाक आनी मतदान करपाक. म्हाका दिसता पर्रान 70% वोटींग जातलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचे सगळे भुरगे एक्टिवली लोकांक भायर काडून मतदानाक हाडटले. ते लोकांचे मतदानाचे तेंचेर आहा ते वोट कोणाक घालपाचे. पूण आमी भायर काडपाची कामां आमी प्रक्रिया लायिल्ली आहा. म्हणजे युथाक चेडे तशी चेडवांक तशी बायलां आमी फुडें काडलेली आहा. तुमी हाडा म्हणून मतदान करून घेया. सेम वे म्हाज्या हिसपान कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून जी आहा जी आरपारा नागवा कलंगूट कांदोली आनी शिंकेरी बागा हे एरियांसूनय पासून 65% वोटींग म्हाका तरी दिसता. गेल्या फावटी 50% जाल्ले जेन्ना कोवीड आसलें. सो आनीक 15% वाडपाची शक्यता आहा. सो आमी टार्गेट दवरला 65% वोटींग इन कलंगूट झेडपी एरिया. वोट मारलेलो आहा आमच्या कॅन्डिडेटाक. पयले म्हणटा ते सगळ्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. इतलो मोठो सपोर्ट आमकां जेन्ना घरांनी भोंवली टू कॅम्पेन फॉर अंजुना जिल्ला कॅन्डिडेट बाब नारायण मांद्रेकर एंड शिवोली जिल्ला कॅन्डिडेट बाब महेश्वर गोयकर. जेन्ना आमी भोंवताली कॉर्नर मिटींग घेताली तेन्ना द रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गुड एंड आय रिक्वेस्ट ऑल माय पीपल फ्रॉम शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी अंजुना जिल्ला एज वेल एज शिवोली जिल्ला टू come out in big numbers and vote for a candidate Bab Narayan Mandrekar from Anjuna Zilla and Bab Maheshwar Goenka from Shioli Zilla. Madam, from day one, जेव्हा प्रचार स्टार्ट झाला तेन्नापासून त्यांनी अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सी खूप डोर टू डोर भोंवताली आणि पक्षांनी सांगलेले हांगा तुमी चड भर दिया म्हणून. कितें दिसता कितकी आघाडी मेळटली अंजुना मतदारसंघात? We are expecting 74% people to come out and to win in big margin. आमच्या शिवोली चे कितलो लोकांचो प्रतिसाद आहा तो पयलोच आमच्या अंजुनाय आहा खूब. आनी द थिंग इज नो आय डिडंट कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन इन अंजुना. इट वॉज कॉर्नर मीटिंग्स we were holding in Shioli also. And thank everyone who came from day one till the end for campaigning, who roamed with us, as well as for voting for our candidates. Thank you. Madam, लोक म्हणटा की अंजुना म्हणटा तुमचा टॉप काय स्टाफ ना 20 सेकंडार यो.